वेणुगोपालाक मेवले तुमच्या काँग्रेस लिडराक कितें डिस्कशन जालें इफ यू कॅन टेल अस समथींग नाही सी ते आयिल्ले गोंयान टू टेक अ रिव्यू आय हॅव एक्सप्रेस्ड इन एवर इज देर द करंट पॉलिटिकल सिनारियो लास्ट 4 वर्साचे जे काम गोंयान जालें लायक हाव वी बिल्ड अवर केडर द ग्रासरूट वर्कर हाव ही वॉज गिवन एन इम्पॉर्टन्स हाव they were promoted in local body election also we saw that we promoted our grassroots cadre and all. So all these things I have put before him. आणि गेल्या 4 वर्सांत ते फर्स्ट टायम रिव्यू घेवपा आयल्या. सो इन डिटेल आय हॅव टोल्ड देम की वॉट इज द करंट सिनारियो. पण किती राग बी कितें दाखयला तुवें पार्टीक तुका काडलो काय सांगनासतना काडलें अशें हांवें तुका सांगिल्लें जें जालां कशा पद्दतीन जाला की ते हांव ताच्या मुखार मांडलां. ते उलयलो तूं ऑफकोर्स मेरे उलोवपाकूच जाय उलयनासतना कशें जातलें डेमोक्रेटीक पार्टी. So you are upset that what the Congress have done with you? हांवें कितें सांगपाचें तें सांगलां. आय हॅव कन्वेड माय मेसेज. ही इज अश्युअर्ड दॅट वी विल लूक इन टू इट. सो लेट्स सी. पॉझिटिव्हिटी दिसता तुका तुमच्या उपरांत काही जे काँग्रेस मेंबर ते सोडून गेलेले त्या रिगार्डिंग तुम्ही कितें उलोवप जाला? ना सांगलां हांवें की सी काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती थोड्या फ्यू कलेक्टीव लोकांची न्ही. लोकांनी गेल्ली 4 वर्सां ह्या 4.5 वर्सां ह्या पार्टीक बिल्ड करपाक आपलो टायम पयशे एनर्जी ब्लड सगळें दिल्लें हांव. सो एवरीबडी हॅज टू बी अ पार्ट. सो ही सेड दॅट आय वील हियर एवरीवन. ओके आफ्टर पण कितें पॉझिटिव्ह येता की पॉझिटिव्ह कितें दिसला तुका ते पळय मरे सो वॉट नेक्स्ट फॉर अमित पाटकर ना कितें वॉट नेक्स्ट. नो बिकॉज ज्या भाशेन आयको येता ज्या भाशेन फाटल्या दिसांनी सगळें जाला डिफरंट वॉट नेक्स्ट फॉर अमित पाटकर. वॉट नेक्स्ट म्हणल्यार वी हॅव टू नाव फायट द बीजेपी न्ही रे. वी हॅव टू फायट द बीजेपी. टुगेदर वी हॅव Amit, टू are फायट. you ready to work with Girish Chodolkar right now? सी हांवें कितें सांगपाचें आसा तें सांगलां. कळ्ळें तुका. फायट इज नॉट अगेन्स्ट गिरीश चोडणकर. Are you ready to? No, no. भारतीय Are you जनता ready to पार्टी. work with Girish? फाइट इज अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी. फाइट अगेंस्ट That we भारतीय got to जनता know. पार्टी. That we got to know. But are you ready to work with Girish Chodolkar? येस और नो. Yes or no? With the leadership of Girish Chodolkar. The fight is against the BJP. No, with that Amit, that is understood. Are you ready to work To together? fight with BJP, will you work with Girish Chodolkar? Are you ready to work together? हांव काँग्रेस पार्टीन आसा. सो काँग्रेस पार्टीन काम करपाक काँग्रेस पार्टी म्हणजे So सगळ्यांची Girish also is a part of the Girish of the Congress. प्रेसिडेंट Girish also is a part of the Congress, no? So that way I'm asking, you will work under the म्हाका उडयलो म्हणून. So that way I'm asking, you will work under the leadership of. काँग्रेस पार्टी हा ना रे. No, you are not answering. You are not answering. You will work under. सो अमित तू मानता का तुका उडयलो तू मानता तुका उडयलो म्हणून. अरे बाबा ही फाईट ते चोडणकराची एकट्याची ना. काँग्रेस पार्टी म्हणजे गिरीश चोडणकर एकट्याची ना तेच तू सांग. आमचे 3 आमदार आहा. 1 MP आहा. आमचो सिनियर एक्स MP आहा फ्रांसिस्को सार्जिना. इतले सिनियर लोक आहा. ओके ओके तुका काँग्रेस पार्टी बिलॉंग्स टू एवरीवन. Amit, since you said that, are you ready to work with 3 MLAs, Sardin, Girish? Are you ready to work? हाज्या पयलीं आतां गेल्ली 4.5 वर्सां आमी कोरोना केला न्ही. केला. 4.5 वर्सां जेन्ना साऊथ गोवाची तिकीटीक लागून जेन्ना Amit, झगडपाक Amit, जाय simple आशिल्लें, question. Amit, simple question. Will you work under the leadership of Girish Chodolkar? जेन्ना Amit, simple question. साऊथ गोवाचे जेन्ना Amit, simple question. Will you work under the leadership of Girish Chodolkar? Yes or no? That much only more. we are a part of Indian National Congress. The fight is against the BJP. तशें तूं Fight will continue. गिरीशा वांगडा करतलो काम Fight will तूं continue. Fight will गिरीशा वांगडा काम करतलो स्पेसिफिक अरे तो He's the leader. बरे बाकीचे सध्या तोच प्रेसिडेंट आहा न्हू. तो प्रेसिडेंट आहा. प्रेसिडेंट आसलो म्हणून प्रेसिडेंट हांव आशिल्लो सो तो काम करना आसलो. Okay, are you ready to work with तो Yuri? करतलो Are you ready to work with Yuri? Yuri is the CLP leader of the Congress party, no? आता तो campaign chief, no? सो घालून ताका पळय. So are you ready to work with him? आता म्हाका काय खबर ना ताणें कसली कॅम्पेनीचे हें केलां तें. I am not aware. So probably. Amit, you are upset आज Amit, you are upset with the Congress. So once they Amit, are you feel upset with that बाबा त्या हातून समज म्हजो कितें जर तर तांकां कॉन्ट्रिब्युशन जर जाय Amit, जाल्यार आय हॅव टोल्ड दॅट आय एम Amit, देट still you are upset with your decision. They have removed you as a president. अपसेट रावपाचो प्रश्न येना. आय हॅव टोल्ड
की बाबा म्हजो कितें रोल तो क्लियर स्पेसिफाय करा आनी तुमकां जर दिसता की म्हजी जर तर गरज खंय आसा So what is your role now? सो ते लेट अस नो Now you said तुमचं their काय role. role What is असेल their ते role now? सांगा What will त्यांच्यानी. be your role now? सो रोल तांणी सांगला की आय हॅव एक्सप्रेस वॉट एवर आय हॅड टू एक्सप्रेस आय हॅव टोल्ड दॅट our fight is against the BJP. We are fighting for last 4.5 years, strengthening the Congress, and which results, I said, in Lok Sabha and ZP also we have seen. Fight will continue. Now, what role party wants me to take over, that party has to decide, that I cannot decide. So I have told them, wherever you feel that, your party requires me, I said, I'll be there. So let us wait now that what party feels right. So in short, you will work for the Congress, but not for. For the Girish. म्हटलं अरे काँग्रेसी ना हा No, no, no. You will work for Congress, but not for Girish. अरे परत तू मरे तू किती करता शब्द म्हणजे तोंडात घालता तुझ्या तोंडात काढून ही- अरे ही कोणा पर्सनल आली ही काँग्रेस पार्टी म्हणतात ती सगळ्यांची पार्टी सो डेमोक्रेटीक पार्टी एक मनशाची पार्टी ती अमित पळय तूंय प्रेसिडेंट आशिल्लो 4.5 वर्सां तुज्या अंडर So तो हा नाही, president हा नाही तो. काय सांगता तुज्या बराबर तो आता कित्याक पयर belongs तेणें to- कितें सांगलें? Listen, let me finish. तेणेनूय कित्याक तुका विचारलां कित्याक तूंय 4.5 वर्सां प्रेसिडेंट आशिल्लो तुज्या बराबर तुज्या हितून सपोर्टान खूब जाणांनी काम केलें आतां तेणें केलां ना आज तेच ते विचारता आतां गिरीश प्रेसिडेंट आसा सो आर यू रेडी टू वर्क टुगेदर विथ हिम सो जेन्ना हांवें तुका सांगलें की आमची लढाई अगेन्स्ट BJP आहा आणि वी आर फायटींग विथ काँग्रेस सो ऑटोमॅटिकली ना, ना, तू सारकें सांगला, तू automatic आन्सर मेळ्ळें न्ही रे ना 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 तू सारकें हय आता आमी रेडी आसा पयर म्हणून. आयक आतां पयर उदाहरण दिता इलेक्ट्रिसिटी कडेन आमी एक इशू घेवन गेलो तेन्ना सगळ्या इंडिपेंडंट कसो मागीर व्हिडिओ तुमी घातला मरे भायर जेन्ना हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना हांवें मेमोरंडम दिल्लो इशू वॉज नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इशू वॉज ऑफ पीपल ऑफ गोवा दॅट डे गिरीश ओनली सेड न्ही की आमी ते बराबर ब्लॉकाचे फूल गोंयभर मुवमेंट केला सो तातूंतल्यान तो ब्लॉक घेवन गेला आसतलो सो इट्स ओके इफ ही फील्स वी हॅव टू वर्क एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑल्सो आय एम रेडी नो दॅट पार्टी डिसायड मरे कितें करपाक सो तें तू हिंट मारीता एक कसले ना रे ना रे हांव इंट मारना बघा पळय तुमी बेश्टेच डोंट मेक एनी सेन्सेशन फ्रुटफुल Well, I have expressed whatever is there. They have assured that we will look into it. And collectively we have to fight against the BJP. आणि ते डोंट लुक इनटू कितें लढाई म्हणटी बंद जाता रे एकदा तूं रणांगणात देवलो म्हणटी लढाय बंद जाता कोणाच्या अगेन्स्ट लढाई बीजेपीच्या अगेन्स्ट न्ही आणि कोणाच्या अगेन्स्ट With the same party. बीजेपीच्या अगेन्स्ट बाबा With the आणि same party. पळय काँग्रेस म्हणटा ती प्रत्येक काँग्रेस गोंयकारांच्या म्हणटा. मात परत कितें इंडियन नॅशनल काँग्रेस गोवा काँग्रेस मरे इंडियन नॅशनल काँग्रेस काँग्रेस पार्टी ही चळवळींतल्यान आयिल्लो हो पक्ष काँग्रेस पक्षान गोंया खातीर खूब कितें कितें दिलां आमकां स्टेटूड मेळ्ळो आमकां गोंय आमची आयडेंटिटी मेळ्ळी कोंकणी भाशा मेळ्ळी खुबशे काँग्रेस पार्टीन गोंयांत दिलां सो काँग्रेस म्हणटी कोणाच्यान तशी सोंपेपणान गोंयकारांतल्यान काडपा जाता काँग्रेस पार्टी कोणाच्यान तशी काडपा जायना आय थिंक आवर फायट काडपा जायना व्हेरी क्लियर बेश्टे जाता मरे घुसपावन शब्द म्हजे तोंडाक घालता फायट इज व्हेरी क्लियर आनी फायट इज अगेन्स्ट द BJP आनी वी वील फायट टूथ एंड नेल आतां ते पार्टीचो आमचो रोल कितें आसा तातूंत त्या लढाये भितर ते पार्टी वील डिसायड आय कॅनॉट डिसायड थँक्यू थँक्यू